सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां माय मोगाचो युवकार आयचे मिसाचे बेटीन आयज तावन आमी मोंत सायबिणीची नोवेना सुरू करता. आमचे सायबीण मायच्या जल्माच्या दिसाचे परबेक तयार जाता. ह्या दिसांनी सगळी आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया. आयज रिमा फेर्नांडीस आनी आमची संदेशकान इजलिता डिसुजा आपलो जल्माचो दीस मनयतात. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे बेटीन मागुया. तशेंच जीं कोण बरीं ना तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यान दवरुया. ह्या दिसांनी डेंगी केसीस वाडत आसात, तशेंच कोवीड केसीसूय परतून वाडपाक लागलेल्यो आसात. जाल्यार सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आमी मागुया देवान तांकां पिकोवणीचो हात लावूं, तांकां सुरक्षीत सांबाळूं. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून ह्या संवसारा पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या राज्या पासत देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. जेजूक अणभवुया आनी मोगाची मनशां जावुया हो आयचो विशय नोवेनाचो. कितें भाशेन भाव भयणीनो, जेजून आपलो मोग दाखोवंक पयले सुवातेर देवाचें उतर परगटलें आनी ह्या देवाच्या उतरांतल्यान भोव करून जीं कोण गरजेवंत आसात तांचे सगळे हो मोग दाखयलो. आमी जण एकल्यान अशेंच करूंक आमकां हे बेटीन कृपा मागुया. पूण जायते फावटी आमचे भोंवतणी गरजेवंत आसात तेन्ना आमी तांकां हो मोग दिवंक चुकल्या. देवाचें उतर तांचे सवें आनी आमचें सवें खरें करूंक चुकल्या. असल्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध ह्या पासत लागीं सदांच सांकवार मरेन सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे देवा लागीं विनंती करात मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पसून वाडय.
ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. बाग्योन पावलून तेसोलोनिकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणानो, बोरवोसो नासलोल्या येरा मनशां पोरी तुमी कोणती बरी जाल्लीं जावं जायना जावंक मोरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोत तें तुमी जाणो जाल्लीं म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तोर सोत मानता. तेच पोरी जेजूचेर बावाट दवरून मेल्ल्यान तांकां देव ताचे बाराबर परतून हाडटलो. सुम्याचे शिकोवणेंतलें आमी तुमकां सांगचें आसा तें हें. सुमी येता तेन्ना आमी जिवीं उरतल्यांव तीं मेल्यान तांचे आदीं वेची नाव. तोर हुकूम परगोट्टल्या महाधर्मदुताचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कोर्नो वाजतलो तेन्ना सुमी आपूण काशा स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर बावाट दवरून मेल्यान ती पयलीं पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेन्ना पर्यान जिवीं उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराल मेलचे खातीर तांचे बाराबर कुपांचेर उखलून व्हरतल्या अशें आमी सदांकाल सुम्या बाराबर आसतल्यांव. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जाबाब प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. परतून म्हणुया. प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. नवें गीत रचून गायात, परवेसपोराक वाखाणात. शेकांशेक प्रितमी वयर देवाक सोडगितां गायात. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सोगले पोरसांक कोलयात ताची कौतीक विस्मिता. जाबाब प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. परवेसपोर कितलो व्हडतो मान भोवमान ताका फावो आनी खंयच्या देवाचें ताचें इतलें बें दवरचें. राष्ट्रांचे देव कोण जाणोय. काणयेंतल्यो फकत बावल्यो पूण आमचे सर्वेस्परान स्वर्ग आनी संवसार रचल्यात. जाबाब प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. स्वर्ग सोगलो आनंद भोगूं उलासान आख्खो संवसार. खूब बरला दर्या सागोर आयकून दी ताचो गुणगुण. फॉलां सोयत पिकाल जमीन बुरकुटू आनंद बरीत. राष्ट्रांतलीं सोगलीं झाडां मुरगोटू कुशाल बरीत. जाबाब प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. मुनसुबी प्रितमेची सोगली न्हीद संवसाराची पोरसांची कोरच्याक जोडटी परवेसपोर होबली येता. जाबाब प्रितमेची मुनसुबी करूंक परवेसपोर हो पोले येता. उद्गार.
सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवये प्रमाणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानान गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवादेचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलेल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी त्या सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायिल्ले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. तांणी म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनांवांत तुवें जाय तें केलां म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या खाशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोन आख्ख्या देशांत व्हड भूक पडलेली. तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितोळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलेलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजें आयकात आनी समजून घेयात ह्या विशयाचेर कालच्या दिसाक आमी नियाळ केला आनी आमी म्हणलेलें पवित्र पुस्तक आमकां भोव गरजेचें आमच्या चालत्या जिवितांत ज्यो घडण्यो घडटात, वस्तू घडटात ताचेर नियाळ करपाक. जेजू खूद आपूण देव मंदिरांत पवित्र पुस्तक उगडून वाचता आनी ताचो अर्थय दिता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर भाव भयणीनो आमी नदर मारीत जाल्यार सुरवात जाली तेन्ना सगळीं बरे भाशेन दोळे लावन जेजूक पळयतालीं. सोमेस्तांचे दोळे ताचेर आसले. इतलें की ताचें आयकल्या उपरांत, ताका पळयल्या उपरांत सगल्यांनी ताका शाबासकी दिली आनी ताच्या तोंडांतलीं माणकुलीं उतरां भायर सरतात हें आयकून ती अजाप जाली. शुभ वर्तमान सोंपता तेन्ना आमी उरफाटें आयकलां, तोच लोक
जो देव मंदिरान हें देवाचें उतर आयकता, जेजू परगट्टा तें आयकता, ताका शाबासकी दिता, तोच लोक ताका भायर घालता, ताचेर तिडली आनी ताका वयर दोंगराच्या माथ्यार तावन शेवटून उडोवंक थंय पासून ताका घेवन गेली. अजाप कशें इल्ल्याच वेळा भितर इतलो बदल जावपाक शकता. बदल कित्याक जालो? 2 वस्तू आसात. एक, जेजू आपलो मोग परगट्टा, की पवित्र पुस्तकान जी खबर बरयल्ली आसा, जंय देव ल्हान आसात तांचे पासत, गरीब आसात, कैदी आसात, कुड्डे आसात, तांचे सगळे देव आपलो मोग दाखयता आनी आपल्या सडगुंडाराक पाठयता. तें जेजून तांकां सांगलां. जुलुमाक सांपडलेले आसात तांकां सोडूंक आनी सर्वेस्पराचें वरस परगट करूंक आयला हें जेजून सांगलां. आनी त्या उपरांत जेजू जेन्ना तांच्या तोंडार तांची चूक दाखयता, कित्याक तांची चूक हो प्रवादी, हो देवाचो भक्त, हो देवाचो अभिषेक जेन्ना तुमचे मदें आयला तेन्ना तुमी ताका मानून घेवंक तयार नात. ताका आमी वळखता, तो जुजेचो पूत, मारयेचो पूत, तो थोवयाचो पूत. आनी ह्या पासत जो थोवय आसा वो मारी जुजे तांचो घोराबो आसा, ती यादनिकी कूड न्हय म्हणटच ताणें शिकोवंक जाता, ताच्यान परगटूंक जाता. असल्यो वस्तू हो लोक उलोवपाक लागलो, रोखडोच टिका करूंक लागले. आनी ही टिका सारकी टिका न्हय देखून जेजू तांच्या तोंडार मारता. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्याच गांव घरा मान मेळ्ळो असो ना. आनी हीं उतरां जेजू उलयला देखून. आनी जेजून तांकां सोर केल्यान देखून, ताणें सोर केली ती विधवा जी गरीब दुबळी, आनी येदो व्हडलो प्रवादी एलिजा त्या काळार तिका पावलो. एलिजेव होय आनीक एक प्रवादी, व्हड प्रवादी. आनी नामान हो सिरियेकार, जुदे वयनू, तांचे सगळें देवान हो मोग दाखयलो. हें जेजू सांगता दाखोवपाक की तुमी पर्जां विचून काडलेली पर्जां आसा, जांकां दिल्लें आसा फुकट, ती घेवपाक नकळो तेन्ना देव दुसऱ्या सवें वेतलो. जी कोण गरीब दुबळी आसा ती सदांच देव तांकां वयर काडून दवरतलो. आनी ह्या बरेपणाक तुमी उपकारनात अशें म्हणून जेजून जेन्ना तांकां सांगलेल्या परी जालें तांकां राग आयलो. आपणाच्यो चुकी कोणाकूय दाखयत जाल्यार बरें दिसना, वायट दिसता. थोडे जाण राफ जातात, मागीर वायलंट जातात. थोडे जाण उतरांनी दाखयतात, थोडे जाण तोडफोड करतात. थोडे जाण दुसऱ्यांचें पाड घालतात. जे कोण बरें सांगतात तांकां कशे भाशेन खाला उडोवचे, तांचीं नांवां कशे भाशेन पिड्ड्यार करचीं, असलें करतात. ह्या दिसांनी जायतें दिसती पडटलें. जरी तर कोणूय कितें बरें सांगूंक सोदता तांचीं नांवां पिड्ड्यार जावपाक लागतलीं. जरी तर कोणूय मुखार सरता जें कितें वायट आसा, चुकीचें आसा तें बदलूंक तांचीं नांवां पिड्ड्यार जावपाक लागतलीं. तर असल्या वेळार भाव भयणीनो, हो मोग दाखोवंक आमकां उलो. जेजूक अणभवुया आनी दुसऱ्या सगळें आमी मोगाचीं मनशां जावुया. तर मोगाचीं मनशां जातलीं जाल्यार आमी दुसऱ्यांच्यो गरजो समजूंक गरज, दुसऱ्यांची परिस्थिती समजूंक गरज, आनी त्या प्रमाणे आमी आमचीं पावलां मारता आसतना दुसऱ्यांक आदाराचीं जावंक गरज. हेंच करूंक आमकां हे बेटीन कृपा मागून घेवया.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या आनी आमचे पुलीस सोबीच्या दावा सर्वेस्पोर मानून घेऊ. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णयेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वस्परातायेन वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका वाकाणटा तारोण मेळ्ळली तुजी पोरजा. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या संतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पोर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोरकी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचोरकी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच पोरींचे वण जातोच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्च, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो घोटभर घोटुया. सोम्या जेजू आमी ओंडो घालता आनी एकाची पियेता. तितलेच भक्ती तो वैभवाचो आमी तुजे बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर.
आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूक अणभवून आमी मोगाची मनशां जावंक आमकां आयज उलो. सगलीं आमी मोगाची मनशां जावंक जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नोतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्टाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कोर. देवाचे शेले तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवी संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग तुजो करता मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
शांती करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो निती पासत दोगदावनी सोंसतात ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आयज तावन मोन सायबिणीची नवेनां सुरू जातात सांजेर 5:30 वाजता तेर्स मीस आनी सेर्मांव तशेंच सांगलां तशें फुलांचें पुरसांव आसचें ना पूण तुमी तुमच्याच घरान फुलांचें पुरसांव करूं येता आनी ताचो व्हिडियो काडून आमकां धाडूं येता ते आमी लायव्ह स्ट्रीम करतले सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Ratmo, mojer deula, makapubi, korunatha, vishanti, santos priti, munchang porgo. Sotto specchi non c'è